केंद्रीय वेंचणूक आयोगान SIRची घोषणा केले उपरांत दुसऱ्याच दिसा तुम्ही अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो करता हाचो अर्थ कितें काय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार विचारता। अधिकाऱ्यांच्यो केल्ल्यो बदल्यो ह्यो वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांक धरून नात अशें पाटकाराचें म्हणणें। SIR प्रक्रिये खातीर वेंचणूक आयोगान मंगळारा राजकीय पक्षांची मतां जाणून घेतली ते उपरांत पाटकार उलयलो। मी पळयलें की काल सांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि सांचे ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जवळ जवळ 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या। दिस इज अ व्हायलेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बिकॉज सर्टन पीपल आर EROs. For example, they have transferred this deputy collector Ponda, who is a ERO. Deputy collector North also has been transferred. There are more officers, there are more deputy collectors, SDMs. So I think this violation, we have told the chief electoral officer that you immediately ask a clarification from the government of Goa because they have to take their permission first. हे जर तुम्ही 26 तारखेक केल्ले देर वॉज नो इश्यू, पण जेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सांची प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि प्रमोद सावंत सांचे लोकांक 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर करता, मग हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुम्ही खंय तरी भिल्या। बिहारात जेन्ना SIR जाल्लो तेन्ना 65 लाख लोकांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान डिलीट जाल्ली। गोंयानूय अशें जावपाक शकता तेन्ना BLOनी जतनाय घेवची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत उलयलो। दुसरे वटेन मुखारल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकीक हीच यंत्रणा वापरतले आणि ह्याच वेळार SIR जावपाचो आसा तेन्ना हे कोपुसांव कशे पयस करतले काय म्हणून आपाचो सुरेल तिळवे विचारता। ऐकात तांचें म्हणणें। आमी तर बिहाराक पळयलां की टार्गेटेड कांय कम्युनिटींची नांव डिलीट करप, कारण एक कितें जाता BLOs जे आसता चडशे सदांच रुलींग पार्टीचे किंवा रुलींग पार्टीच्या सरकाराक एलिजन्स आशिल्ले लोक आसतात, कारण सरकार अपॉइंट करता BLOs। सो अशा वेळाचेर टार्गेट करप एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी किंवा हांकां की तुमचे बरोबर नात आनी नांवां डिलीट करप हे जावंक जायना म्हणून आमी तांचे मुखार दवरलो। आनी तिसरे मेन म्हणल्यार भाव अमितान तुमकां सांगलें ते म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी आतां फॉर एग्जाम्पल तूं इंटिरियर वच, पेडण्या वच, कुळ्या, मोल्या ह्या इंटिरियर गांवांनी जर तूं गेलो, मानरमारे म्हणा अशे खुबशे कडेन तूं गेलो जाल्यार आमचे ट्रायबल लोक आसात किंवा मुणकार आसात, टेनंट आसात, तांचे कडेन खुबशे डॉक्युमेंट्स आसचिनात खुबशे जाणां कडेन, कारण तांचे आदली पिढी म्हणा शिकिल्ले नासतना तांचे डॉक्युमेंट पेपर वर्क जे मॅन्डेटरी जे 12-13 डॉक्युमेंट म्हणले ते आसूंक शकना। आज जे कितें तर तांचे हाऊस टॅक्स किंवा हे चलतले काय म्हणून आमी तेय तांचे मुखार दवरलो। हे जे हो SIR जो जावपाचो आसा आनी ZP इलेक्शन जावपाचें आसा हो टायम पिरियड ऑलमोस्ट सेम आसा आनी तीच मेकॅनिझम सगळी थंय यूज जातली। BLOs, AU, ROs आसा ते सगळे थंय इन्वॉल्व आसतले। सो हे कशें ते टॅकल करतले काय म्हणून सो हो एक आमचो मेजर कन्सर्न आशिल्लो जो आमी रेज केलो, ताजेर ते वर्कआउट करता म्हणटाले, कारण तांकांय बीन तो लॉजिस्टिकली आनी मॅन पावराच्या दृश्टींतल्यान खूब प्रॉब्लेम जातलो। दुसरी गजाल खुबशे आमचे OCI वोटर्स आसा ताच्या बाबतींत आमी क्वेश्चन केलो, कारण आमच्या अंदाजान एक 10-15% तरी OCI वोटर्स आमचे आसतले। तेजे खातीर अजून पर्यंत कांयच नोटिफिकेशन येवना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी। सो ते क्लॅरिटी आमकां बेगीन तुमी दिया म्हणून सांगली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।